वर्साचो सादो काळ 28वें सातोळे आयतार। मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 10 वळी 17 ते 30। जेजू वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस धांवन आयलो। ताचे मुखार दिमी घालून ताणें ताचे कडेन विचारले, बऱ्या गुरुजी, सासणाचें जिवीत मेळून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका म्हटलें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून दुसरो कोणूच बरो न्हय। तूं आज्ञा तर जाणय, जिवेची मारूं न्हय, परद्वार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोटीक गवाय दिवं न्हय, लबाडी करूं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी। त्या मनशान ताका जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरग्यापणार थावन हें सगळें हांव पाळून आयलां। तेन्ना जेजून ताची नदर मारली आनी ताका ताची आपुरबाय दिसली आनी ताणें म्हटलें, एकूच तुका उणें, वच, तुजे कडेन आसा तितलें वीक आनी दुडू गरीबांक दी, आनी तुका स्वर्गांत ठेवो मेळटलो। मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर। पूण तो ही उतरां आयकून खंतवलो आनी दुखाबरीत जावन कट सरलो, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली। जेजून आपले भोंवतणी नदर मारून आपल्या शिसांक म्हटलें, गिरेस्तकाय आसलेल्यांक देवाच्या राज्यान भितर सरूंक कितलें कठीण। ही उतरां आयकून शीस थोटाकलें। पूण जेजून नव्यान उलोवन म्हटलें, म्हज्या भुरग्यांनो, देवाच्या राज्यान भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण। एक गिरेस्त मनशाक देवाच्या राज्यान भितर सरतल्या परस एका उंटाक सुयेच्या बिराडांतल्यान वचूंक अदीक सोंपें। ते अदीक थोटाकले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळत? जेजून तांचे दोळे लावन तांकां सांगलें, मनशा कडेन तें घडना, पूण देवा कडेन तशें न्हय, कित्याक देवा लागीं सगळें घडटा। पेद्रून तोंड घालून अशें ताका म्हटलें, पळय, आमी सगळे जाणून तुजो पाटलाव केला। जेजून जबाब दिलो, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, कोणूय म्हजे पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत घरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां व शेतां बेटां साणीत जाल्यार आतांच ह्याच काळान दुमळ्या बराबर तो घरां दारां, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां आनी शेतां भाटां एकाक 100 घेतलो आनी येतल्या काळान सासणाचें जिवीत जोडटलो। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। वाखांडी तुका क्रिस्ता।